Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ह्या वर्सा काजी नाच काजी काळ्यो पडल्यो रीळ काढून कामेऱ्याक पैसे दिवचे पडटा काय कितें म्हण गोंयभर काजकाराक हुस्को काजीचो सीझन आसतनाच पावस पडपाक लागला वातावरणय बदलला ताजो मार काजीक बसला कोणाकडच्यान मदत मागप तेच कळना अशी काजकारांची परिस्थिती सरकारान मदत करची विमा येवजणेंतल्यान कितें दिवंक मेळटा जाल्यार पळोवचें म्हण ते मागतात। गोयचे काजू जगभर फामाद तो मागीर मिरसांग आनी मीठ घालून मुट्टो आसूं भाजलेल्यो काजी निरो हुर्राक आसूं वा फेणी मात हे काजू लावप्यांची सध्या हालत वायट आसा। काजू ह्या वर्सान नाच हो एकूच सूर दक्षिणेन सांग्या कुडचड्या लोक गांवांतल्यान काजी विक्रीक हाडटात ताका आमी मेळ्ळे तांकां सरकाराच्या मदती शिवाय कांयच दिसना। कमी जाल्ले कडे काजूची आनी ताका आतां दर वाडोवन दिवची शेतकारांक नाल्यार कसो परवडपाक शक्य ना। परत पावस पडल्यार आमकां कांय मेळचें ना आमच्यो काळी जातल्यो आनी आमकां रेट सुद्दां कांय तेजी कांय मेळना आमकां परवडना आमी तेजेर गोवोरमेंटान कितें तरी आमकां दिवचें अशें म्हण आमी तेजेर सामकें अशें वर्सां जागी मेळपाना। लोक कितें म्हणटा तुमी काजू विकपाक घेवन येता काजू बी विकपाक घेवन म्हणटा येयल्ले लोक म्हणटा काजू कांय ना म्हण फाटी सामकी लॉस म्हणटा। उत्तरेन पेडण्या तीच गत काजी ना सीझन कसो वतलो हाचोच तांकां हुस्को। काजीचो परिणाम काजीचो शाप झेरोच जाला काज ना काजी म्हणजे काजीचे बागायता 10 एकर सुमार पण तेतून आता पावसाक लागून खूप प्रॉब्लेम जालो पावसाक लागून जायना बरोबर काजी एकदम कमी जाल्यो काजी। निसर्गाक दोष कसो दिवप हो आनी एक मोठो प्रश्न। अशा वेळार सरकारान विमा येवजणे सारक्यो येवजण्यो चालीक लावच्यो म्हूण मागणी। सरकाराच्यो योजना आसात सरकारच्यो योजना आसात विम्या खातीर पण अजून विमा कंपनी त्यो शेतकऱ्या मेरेन पावनात। आता तेचेर भर दिवन विमा कंपनींकडसून विमो उतरवप प्रत्येक भात शेतीचो दर आंब्यांचो विमो दर काजींचो विमो जर बाकीच्या भात शेतीचो विमो जर व्यवस्थित उतरलो जालो जाल्यार ती एक सेफ्टी आधार कसो शेतकऱ्यांक मेळटलो ह्या गोष्टींचेर आता लक्ष दिवपाची वेळ येयल्ली आसा। पर्येची आमदार देविया राणेन ह्या गजालीची नोंद घेतल्या। ती म्हणटा 70-80% काजू पेड्ड्यार सरकारान शेतकऱ्यांक जाता तितल्या बेगीन भरपाय दिवची म्हणून तिणें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां। सरकारा कडेन हांव मागता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की ताणें आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक मामलेदाराक आदेश दिवचो आनी तांकां सांगचें की मातशें वचून सर्वे करात असेसमेंट करात आनी जे आमचे हे शेतकरी आमचे भाव भयणां आसा तांकां मातशें कंपेन्सेशन जाता तितले बेगीन दिवपाक मातसो प्रयत्न करचो। पयलींच 40% आमची जी काजूचो जो क्रॉप आसा तो अंदूं कमी जाल्लो आसा। ताज्या भायर जो ह्या 8-10 दिसां आमी जो पावस पळयला 70 भागांत खूबच पावस लागला ह्या कारणां खातीर 80% आमचो काजूचो जो क्रॉप आसा तो टोटल डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा। आता काजी ना म्हूण बोवाळ जाल्यार फाल्यार काजू बियो आनी हेर काजूंतल्यान तयार जावपी पदार्थ म्हारग म्हूण बोवाळ जावपाची शक्यता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।